लोकसभा वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता चालू असा। याच आचारसंहितेच्या काळात म्हणल्यार 26 मार्च ते 29 एप्रिल मेरेन सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी घुळे वखदां सोरो मेळून वट्ट 17,12,09,948 रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला। सगळ्यात चड मुद्देमाल अबकारी खात्यान जप्त केला, तो म्हणल्यार 3,67,17,503 रुपया। तशेंच घुळे वखदां विरोधी पंगड, रेल्वे संरक्षण दळ, जकात खातें, पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायिक कर खात्यानूय धाड घालून मुद्देमाल जप्त केला। पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायिक कर खात्यान धाडी घालून 9,36,532 पैसे जप्त केल्या। लोकसभा वेंचणुकेक लागून 16 मार्च ह्या दिसा कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आनी तुमकां सांगपाक अजाप दिसता की 16 मार्च ते 29 एप्रिल म्हणजे काल ह्या मजगती कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना ज्यो कितें इल्लिगल एक्टिविटीज घडल्यो, मागीर इल्लिगल लिकर आसतले, कॅश आसतले, गॅमलिंग आसतली, जे कितें आसतलें, ह्या सगळ्या इल्लिगल एक्टिविटीजांचेर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, पुलीस, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी धाडी घालून त्यो जप्त केल्यो। आनी जर ह्या सगळ्यांची आमी टोटल पळयली जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें। हांव ती टोटल सांगता, पळोवन घेयात। ते टोटल जी आसा ती टोटल आसा 17,12,09,948 रुपया। नार्कोटिक्स NCB म्हणजे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो यांनी ड्रग्स आणि नार्कोटिक्स ज्यो धरल्यो त्याची टोटल कॉस्ट जावन 5,462 रुपया। भितून मेथापेटामाइन 532 ग्राम, 500 ग्राम कॅनॅबिन क्रॉप्स, गांजा आसलो 10 ग्राम, अशा सगळ्यो गजाली आसल्यो। मागीर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स RPF जे म्हणटा त्यांनी इल्लिगल लिकर धरली 308 लिटराची। हेचो टोटल कॉस्ट जावन आसा 79,232 रुपया। त्याच्या उपरांत गोवा कस्टम्सान गोल्ड धरले 500-550 ग्रामाचे, त्याची कॉस्ट जावन आसा 3,25,579 रुपया। तशेंच सॅटेलायट फोन एक धरलो, त्याची कॉस्ट जावन आसा 76,488 रुपया। एक्सायज डिपार्टमेंटानूय लिकर धरली, त्याची कॉस्ट जावन आसा त्याची पयली लिटर सांगता म्हणजे 76,287 लिटर इतकी व्हडल्या एमावंटान इल्लिगल लिकर एक्सायज डिपार्टमेंटान धरली। त्याची कॉस्ट जर आमी पळयली जाल्यार ती कॉस्ट जावन वयता 3,67,17,503 रुपया। मागीर इन्कम टॅक्सान धाडी मारल्यो, पुलीस डिपार्टमेंटान धाडी मारल्यो, भितून कॅश तांकां मेळ्ळी 9,36,775 रुपया। माझ्या सोबत कॅमेरा पर्सन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव विनायक सामंत पणजेच्यान।